तर माझं गोयचं फर्स्ट आशियाला फर्स्ट असतं. भारत माता की जय. जय श्रीराम. जय हिंद. तर आमकां लोकां कडल्यान खूब अशी बरें आयकोपाक मेळटा. लोक सामकी उमेदीन हांगा सध्या ही रॅली जी आसा ती अटेंड करपा येयल्यात आनी ते म्हणटात की ह्याय फावटी दोनी सायडीन दोनी सिटां आमची लोकसभा सीट आसा ती बीजेपी सरकार येतलो म्हणून. तर आमी बाकीच्या लोकांचें मत आयकोया की ते कितें म्हणटात ते. भाऊ तुमी खंयच्यान येयल्या? आम्ही सकाळीच्यान. साखळीसान. हय. आनी कशी येयल्या तुमी हांगा? बसीन येयल्या. हय. तुम्ही पीएम मोदीक तुम्ही अशी रॅली फर्स्ट टाइम मेळटा की हेजे ना पयलीं? हेच्या पयलीं श्यामाप्रसाद मुखर्जी बीन आयले आमी. फावटी आम्ही रॅली गेल्ली एकूय रॅली सोडिना. सगळेकार एकूच मोदीचे हे सोडिना, मिटिंग सोडिना, कांयच सोडिना आमी. आणि कितें भारतीय जनता पार्टीचा बरें थँक्यू. आम्ही आता रे आमी सध्या चलून ओशिया मॉल बिल्डिंग आसा थंय पावल्यात, ओशिया बिल्डिंगे कडेन. आनी आमी तरी पळयता की अजून लोक येवपाचे बंद जायनात, तरी अजून लोक येयीत आसात. ही हांगा हे पळय एक पंडाल घातलेलो आसा आनी हांगसानय बीन पळय लोक अजून वसत आसात. सर एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ से? NIT गोवा से जी. NIT गोवा से. आपका नाम सर? डॉक्टर मल्लिकार्जुन, आपका डेजिग्नेशन? असिस्टेंट प्रोफेसर. सर आपका NIT का नया कैंपस खुल रहा है, तो Correct. आपका उसके बारे में क्या कहना है? No, just 1 month back it is started, so we are functioning from that. It is very beautiful campus, and earlier it was there from Ponda. So from last 10 years we were working there, but now it is shifted to NIT Goa, Kunkulim permanent campus. So it is a very good, and students also enjoying lot, students and faculty. So all facilities are there. और सर आप PM मोदी जी का रैली में पहली बार आए हो या फिर? This is our first time. This is your first This is time? our first time. Yes sir. Where are you from? So I am from Telangana. Telangana. So I am a faculty here. Okay. Yes. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you. काही खंयसान येयल्या तुमी? आम्ही सांग्यारसान येयल्या. सांग्यारसान. सांग्यारसान कशी येयल्या तुमी? बसीन. तुमकां कोणी सांगलेलें की हांगा आयज नरेंद्र मोदी हांगा येवपाचें आसा बीन? हांगा आमकां एक विशयान गांवकारान सांगलेले. विशया गांवकर हय. ते कोण तुमचे थंय? आमचेच म्हागेले भयण चुलत भयण लागता ही भयण. आमदारान सांगितले. आमदारान सुभाष सांगलें फळदेसाय. तुमकां? हय. सुभाष फळदेसाय हय आमदार. हय. तर तुमी आतां सगळीं हांगा विकसीत भारत विकसीत गोवा हे PM नरेंद्र मोदीची तुम्ही रॅली हांगा अटेंड करपा हय येयल्या. हय. सध्या कशें दिसता तुमकां? बरें दिसता. कितली जाण येयला तुमी सांग्यार? आमी खूब क्वॉन्टिटीन मेजॉरिटीन येयल्या. एक रफ नंबर सांगू शकता? एक्चुअली आमच्या वाड्यार आमी 40 जाण येयल्या, 40-50 जाण.
तर आमकां दिसान तुमी वाडो खंयचो म्हणले तुमचो मदलो वाडा कोटाली ही सांग्यार सांगेम कोटाली गांवांतली लोक ती म्हणटा की अरावंड तीच तेंच्याच गांवांतली एक वार्डांतली 40 लोक येयल्या आनी अशीच पळोवंक शकता हांगा मल्टिपल खूब लोक येयल्ले आसात बारीक बारीक गांव धरून बारीक बारीक गांवांतल्यान हांगा खूब लोक येयलेले आसात बारीक बारीक धरून सामके लोक मोठ्या प्रमाणात हांगा येयल्ले आसात मोदी will come back. भाई आप कहाँ से हो? NIT गोवा से। NIT गोवा से। हाँ। अभी नया कैंपस खुल रहा है आपका हाँ। क्या कहना है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें मोदी जी आ रहे हैं और क्या खुशी और क्या चाहिए मोदी जी से पहली बार मिल रहे हो? पहले ही मिल चुके हैं स्कूल में। स्कूल में मिले थे? हाँ गुजरात साइड ही है। आप गुजरात से हो? हाँ दो तीन जगह से वैसे यूपी से भी है सिलवासा से भी है महाराष्ट्र से भी है बदलता रहता है। आप बाकी सब लोग कहाँ से हम हो? तीसरी बार मोदी जी से मिल रहे हैं आप तीसरी बार मैं राजस्थान तीसरी बार मिल रहे हैं आप पहले पूरा भारत पहले गुजरात साइड मिले थे फिर उसके बाद सिलवासा साइड और अब इधर पकड़ रहे बार बार मिल रहे हैं और ये हमको बहुत अच्छी आपका जो उपलब्धि अभी है नया कैंपस खुला है हाँ। NIT का, तो आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा कैंपस है लेकिन पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छा है और हमको बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मोदी जी से इनॉग्रेट हो रहा है हमारा जो कैंपस है हमें काफी अच्छा लग रहा है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है। हाँ इसीलिए तो मोदी और जी क्या जिंदाबाद चाहिए? मोदी जी वापस आएंगे तो हर हर मोदी हांगा आमकां सध्या युथां भितर सुद्दां मोठें उत्साहान दिसून येता आनी ते खूब खुश आसात ते आमकां जे आतां ग्रुप मेळ्ळेलो युथाचो ग्रुप मेळ्ळेलो तो NIT गोवाचो आसलेलो आनी थंय ते शिकतात भुरगे तेंचो न्यू कॅम्पस जाला कुंकळी आनी तेजे खातीर त्या कॅम्पसा खातीर ते सध्या खूब उमेदीन आसात आनी ते उमेदीन हांगा विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 ही रॅली अटेंड करपाक येयल्यात तर आमी तुमकां फुडलेंय दृश्य दाखयतात आमचे सध्या लायव्ह व्ह्युअर्स आसा तांकां हांव आनी एक सांगपाक सोदता जो आमचो टेक्निकल इश्यू खातीर आमचो गोवा न्यूज हबाचो इंस्टाग्राम डावन जाल्लो आसा तेजे खातीर आमकां एक न्यू अकाउंट करपाक पडलेलो आसा आनी तो मातसो तुमी मातसो फॉलो करा आमकां मातसो फॉलो करात गोवा न्यूज हब इंस्टाग्राम अकाउंट हो फॉलो करात विसर नाका मात
सध्या आमकां हांगा भोंवपा लागल्यार अर्दवर जाल्लें आसा, अर्दवर मायज जाल्लें आसा आनी आजून लोक येवपाचे आजून कमी जाले नात, आजुनूय लोक येयीत आसात. तुमी आमचे फाटल्यान पळोवपाक शकता सामके कितली गर्दी लोक येता ते. आमी चलोन चलोन KTC बस स्टँडा कडल्यान आमी ओशिया जी बिल्डींग आसा ती क्रॉस करून आमी सारके आयनॉक्साचे मुखार आसात आनी मातशे मुखार गेल्यार आमी जो कोलवा सर्कल आसा थंय पावतात आनी जो सिग्नल आसा कोलवा सर्कलात जो सिग्नल आसा आमी थंय पावतात. पूण तरी लोक येवपाचे बंद जाले नात. हे पळय मुखार मातशी पळयात, आजुनूय लोक कशे येतात ते उमेदीन येतात ते. आमी मातशी टर्न मारून परत रिटर्न वयतात. भाऊ तुम्ही खंयच्यान येयल्यात? चिंचणी कुकुळी चिंचिनी कुंकळी. कुंकळी. कशे येयल्या तुमी? गाडी घेऊन येले तुमची गाडी घेवन येयल्या. हय. तुमकां कोण सांगलेले की आयज हांगा नरेंद्र मोदी हांगा येवपाची बीन आसात म्हणून? येवपा म्हणजे आमकां खबर आहा न्हू, आमी कामच करलें न्हू, BSNL काम करता हांव. आमकां जे आसा तिका ऑर्डर कामां. तुम्ही BSNL काम करता हय हय. आणि जेवली तुम्ही मेन ना 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 आता ते हे पळय कुपन दिवपा आयल्या. हे कुपन घेवन तुमी जेवपाचे. ना ना वचपा आमी परत कामां. थिंगा आमगे थिंगा OMC काम चलता न्हू. ओके तुम्ही परत कामां वचपाचे हय हय OMC थिंगा मेन आमगे थिंगा येवन गेलो न्हू. थंय येवन गेले मोदी. हय हय येवन गेलो. आता तुम्ही परत हांगा येवन परत तुम्ही थंय हय वचपाचे. हय हे दिवपाचें न्हू वचपाचें. तुम्ही हेजे पयलीं केन्ना आमची प्रायम हय मिनिस्टराक सगळे काय आमी मेळून आमी खरें अशें मिटिंगा हजर आहा. खंयची मिटींग हजर केल्ली तुमी हेजे पयलीं? फोंडा एक आसली आमगे BJPचे ते एक आसली. हिंगा गोंया येता तेन्ना आमी मिटींग हे करता आनी BJPची खंयची बी कुकूय आमची आसता पळय आमी रेडी आसतात. तुम्ही असतात? हय BJPची. ओके बरें. ओके. चल आमी मातशी फुडें या, परत आमी KTC बस स्टँडा कडेन या आनी थंयची मातशी सिच्युएशन पळोवया.
अजून आमी पळयता की हांगा लोक येवपाचो अजून बंद जालो ना आनी नेणटे जाणटे धरून सगळे एज ग्रुपाचे हांगा लोक सध्या येयत आसात आनी आमी तरी पळयता की आनी कोणी कितें आमकां कितें सांगता जाल्यार तुमी खंयसान येयल्या आम्ही कुंकळे कुंकळे कशी येयल्या तुमी बसीन आयल्या बसीन येयल्या कितले लोक येयल्या तुमी आम्ही येयल्या एक बस हे फुल एसटी एक बस फुल आणि जेवली तुम्ही जेवली खंय हांगा येवन जेवली का हांगा येवन जेवली. हांगा आमी जेवली हांगा जेवल्या आणि हेजे पयलीं तुम्ही केन्ना PM मोदीक केन्ना मेळलेली हेजे पयलीं फर्स्ट टाइम येयल्या फर्स्ट टायम येयल्या तर आमकां ही मॅडम आसा ती सांगतात की ती कुंकळसान येयल्यात आनी ती PM मोदीक फर्स्ट टायम मेळटा म्हणून तर आमी बाकीच्याय कडेन लोक आनी कोण कितें सांगतालो पळोवया आनी कोणी हेजे पयलीं मेळ्ळे जाल्यार खंयसान येयल्या तुमी सांग्या वयल्यान काकोडा आयडिया काकोडा ITI ह्या भुरगे आमचे काकोडा ITI सान येयल्यात हांगा तुमकां PM मोदीची सध्या विकसीत भारत विकसीत गोवा रॅली येयल्या कितें सांगपाचें तुमकां सांगपाचें सध्या काय ना मागीर सांगता थंयसरल्यान येता तेका कांय सांगपाचें ना खंय तो सध्या आपूण वयता म्हणटा आनी धांवन गेलो तो सध्या जय श्रीराम बाबा खंयसान येयला हांव कागोडेच्यान काकोडेच्यान तूं काकोडा रावता हय ना सावड्डे रावता सावड्डे रावता ITIच्यान येयल्या ITI हय. युनिफॉर्माचेर कळ्ळें तुमचो आनी एकलो भुरगो मेळ्ळेलो आमकां आनी आनी कितें सांगपाक सोदता आयज तुमी हे रॅली येयल्या तेजेर आयज रॅली येयल्या आमकां कितें पयलीं रोहन भवना म्हूण सांगलेले स्किल डेव्हलपमेंटाचे लेक्चर आसता म्हूण टॉक आसता म्हूण पूण आतां हांगा गर्दी पळयल्यार तर गरमी जावपा लागली जेवली तुमी हय जेवले खंय घरा कडेन सान जेवण ना भितर जेवण आशिल्लें भितर जेवण आसलें हय. कशें हाडलेलें जेवण जेवण आशिल्लें गर्देन सामकें गर्देन आसलें हय सामकें तुमकां सारकें जेवण मेळ्ळें मरे मेळ बरें आशिल्लें आनी तुमी जेवले आमी सध्या मागीर जेवपाचें आं. अजून आमची मातशें थोडें काम आसा काम जालें म्हणटा आमी जेवपाचें आं बरें तर हय. मेळया मागीर मेळया गोवा न्यूज हबा फॉलो करता मरे आनी हांव येयलो मरे तेजेर येयलो मरे आं. तूं येयला डायस हो भुरगो आमचो डायस पोर्ट्रेट जेन्ना आमी कुडचडे सावड्डी तिस्कार आमी डायस पोर्ट्रेट जेन्ना आमी कवर केल्ली तेन्ना हो आमचो भुरगो आसलेलो आनी अजून केन्ना आमी सध्या आमचो इंस्टाग्राम अकाउंट आसा तो डावन जालो सो तेजे खातीर आमी न्यू इंस्टाग्राम केला तुमच्या सगळ्या भुरग्यांक सांगपाचें की गोवा न्यूज हबाचो न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करता म्हणून सांगतलो मरे हय न्यू केलो न्यू केला आं. आनी तो फॉलो करपाचो तुमी ओके बरें डन अशी दिसता लोक जशे धांवन वयतात ते सगळे कॅपिसिटी सध्या वाडलेल्या अशी दिसता आनी ते खुर्ची मेळपा जाय म्हणून सध्या मातशी उमेदीन धांवन वयतात अरावंड फूल गोवा सान हांगा लोक येयल्ले आसात आमकां पयलीं एकल्यान सांगलें की ह्या सायडीच्यान सगळे सावथ गोवाचे लोक येता आनी जे कलेक्टर ऑफिस आसा थंयसान नॉर्थ गोवाचे लोक येता म्हणून तर हे सगळे सावथ गोवाचे लोक
मॅडम खंयसान येयला तुमी? हांव दारबांदोडा पंचायतींतल्यान आयला. दारबांदोडा पंचायत. हय. आणि कशी येयला तुमी सध्या हांगा? आमी बशीन आयल्या. बशीन येयल्यात. हय. तुमकां कोणी सांगलेले आज रॅलीचे बद्दल? आज रॅली बद्दल आमकां बीजेपी ऑफिसांतल्यान पणजेच्यान फोन आयिल्लो. पणजीसान फोन येयल्लो तुमकां? हय, बीजेपी कार्यकर्ती म्हणून. कार्यकर्ती म्हणून. कार्यकर्ती तुमी? होय, कार्यकर्ते. सगळे कार्यकर्ते. सगळे कार्यकर्ते. जय श्रीराम. जय श्रीराम. मोदी सरकार जिंदाबाद. म्हाका दिसता तुमी इतली एनर्जीन सध्या आयला, म्हाका दिसता तुमी जेवणूच येयल्या म्हणून. जवान खान सगळे आमकां सगळी अरेंजमेंट केली सरकारान. डबल इंजिन सरकार, गोवा सरकार, दिल्ली सरकार, मोदी सरकार. सध्या तुम्ही पीएम मोदी तुम्ही पहिली फावट मेळटा काय हेजे ना हेच्या पयलीं 2012 मेरशे पयले आमी. मेरशे गेल्ले. मेरशे आमी आसले मिटींग. ओके, थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. भाऊ खंयसान येयला तुम्ही? आम्ही शेल्डीसान येयल्यात. शेल्डेसान. कशी येयल्यात? आमी बसीन येयला न्हू. बसीन येयल्यात? हय. जेवली बीन तुमी? जेवण आत्ता जेवण येयला आमी. आत्ता जेवण येयल्या. खंयसर ते? जेवणा. फाटल्यान जेवण येयल्या. हय. आणि तुम्ही हेजे पयलीं तुम्ही आमची पीएम मोदी हेजे पयलीं मेळलेले काय फर्स्ट टायम मेळटात? हे आमकां कितले फाटी हांगा मिटींग जाली न्हू. थंय मिटींग हा थंय ना. गोंयांक एकू फाटी. एकू फावट. हे पयली फावट काय हेजे पयलीं मेळ्ळ्यात? हेजे पयलीं अमित शाह बी येयलो न्हू. अमित शाह येयले तेन्ना तेंका मेळ्ळ्यात. तांकां मेळ्ळा. कशें दिसता? बरें दिसता. सध्या आम्ही पळयता की गर्दी वाडता. फक्त 50,000 लोकांची कॅपॅसिटी म्हणलेली, हय 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 पूण ही गर्दी वाडता. हय हय. हेजेर तुमी कितें म्हणपाचें? गर्दी आनीक जावपा आसली. गर्दी आजून बशी पळय कितलेशी आसात. हेज्यान चड गर्दी जावपाची. तुमकां बरें दिसता इतली गर्दी पळोवन? उमेद येयली. उमेद येयली. एकदम पॉवरफुल गर्दी येयली आता. एकदम सामके. तुमी खंयचे? हांगा मडगांवचो येयले. बरें, थँक्स. अरे हांव येयला आंबेली साकून प्रायम मिनिस्टरा मेळपाक. कळ्ळें मरे तुका? हय. तुमगे कितें सांगपा? हय, आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टराक मेळया म्हण आयले न्हू आमी. खुश आहा न्ही. खुश आसा? हय. आनी तुमी खुश आहा म्हणटकीर तुमकां आनी एक विचारपाक सोदता. जेयली तुमी? हय, जेवण पोट भरला. पोट भरला? हय. येस. मोदी के लिए कर्नाटक से आया है. हाँ, कर्नाटक से आया है मोदी के लिए. हाँ, बेलगाम से आया है. हाँ, ये जो पब्लिक जो है ना, इतना खुश हुए हैं मोदी को देखने के लिए. किधर किधर से आ रहे हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र से बहुत दूर से आ रहे हैं लोग. जय मोदी. आमी बायक घेवन येयल्यात. तुम्ही बायक घेवन येयले? हय हय. आमी हेजे पयलीं कितले रॅली जाल्यात. रॅली आमी प्रत्येक रॅली आमी आसातच. रिवणा पंचायत. रिवणा पंचायत. हय, हय. आनी तुमी पीएम मोदी पहिली फावट? हय, फर्स्ट टायम आनी कितले पाटी पळयल्यात. खूब पावले आमी. सध्या हांगा सीएमय बीन उपस्थित आसात. सर हे रॅलीचे बद्दल आमकां तुमचे कडल्यान थोडी की विकसित भारत विकसित गोवा 2047 ही रॅली आमी आयोजन आमी 50,000 म्हटलेले, पण म्हाका दिसता 70,000च्या पेक्षा चड लोक आत्ता ग्रावंडार आसा आणि अजूनय लोक येत आसा. ऑलमोस्ट इट इज 1 लाखाक संख्या तेकतली अशी म्हाका दिसता. त्यासाठी लोकांची आमी सगळी व्यवस्था करूंक शकूंक ना अशें दिसपाक लागला पळयलें जाल्यार, कारण व्हेन्यू पूर्णता भरला. ओके, जस्ट हॅलो. हय, नमस्कार. सांग. आमकां सध्या आत्तां आमी मेळ्ळे आमची गोवा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तांकां, आनी ते आमी जे भशेन ते सध्या आसात
ते पळोवपाक अशें दिसता की सामकी बिजी आसात आनी ते स्वता पळय सगळे हांगा भोंवतात. मातशे मुखार गेल्यार ते आमी चीफ मिनिस्टराक मेवळे तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की ते कॅपिसिटी फक्त 50,000 आसलेली म्हणून आनी जशी ही गर्दी पळयता ते म्हणटात की ही संख्या सुमारे 1 लाखाचेर तेंकतली म्हणटात. एक लाखाचेरूच तेंकतली काय? आम्ही आता परत चलून आम्ही परत केटीसी बस स्टँडा कडेन पावले आणि आम्ही पळयता आमकां आनी एकली सुद्दां इंटरॅक्ट करपाक मेळ्ळें आसा. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सिद्धांत गडेकर. हांव मडगांव म्युन्सिपालिटीचो कावन्सिलर वॉर्ड नंबर 17 मालभाट. मडगांव म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर सिद्धांत गडेकर. तुमकां आज सध्या ही रॅली चालू आसा विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 त्याचे बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें आसा? पयलीं म्हणजे आयज आमचो पंतप्रधान मोदी नरेंद्र मोदी हांगा आयिल्लो आसा आनी येवपाचे लोक अशा संख्येन जमिल्ले आसा मोठ्या संख्येन आनी हांगा सगळी वेवस्था सगळी बरी केल्ली आसा. लोकांच्यो बसी ज्या भशेन आयल्या तांकां जेवणाचो जो प्रबंध केला सगळ्या बऱ्या भशेन जाला. बरी सिस्टमूय बरी मेंटेन केला आनी म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी सगळ्या जेवणाचो आस्वाद घेतलो आनी सगळीं आतां मिटिंगेक वचपाच्या तयारीन आसा. आमी ओदोळ सीएम मेळ्ळेले तेय म्हणटाले की 50,000 कॅपिसिटी दवरलेली पण 1 लाख जातलीशी दिसता. जावं शकता कित्याक आतां ज्या भशेन म्हाका लोकांची संख्या दिसता ती 50,000कूय वयरूच दिसता. आतां म्हाका दिसता की सगळ्यांनी जी बसका घेतल्या सगळ्यांक बऱ्या भशेन बसपा मेळ्ळ्या पूण हांव देवा कडेन मागता कारण खूब लोक जाल्ले आसा.
तुमकां कितें दिसता फक्त 1 लाख जातली काय हेज्यानी चडय बीन जातली? सांगू शकना हांव फिगर सांगू शकना, चडूय जावं शकता कित्याक ज्या भशेन लोक येत आसा लोक काबारूच जायना. म्हाका दिसता मिटींग चालू सुद्दां जाली जाल्यार लोक एंटर जायत रावतले भितून. ओके, थँक्यू. येस, वेलकम. सर एक्सक्यूज मी, सर तुम्ही खंयसान येयल्या? केपें केपेसान. तुमी कशे येयल्या हांगा? हांव म्हाजी गाडी घेवन येयलो. तुमची स्वताची गाडी? स्वताची गाडी. पार्किंगा जागो मेळ्ळो? मेळता जागो मेळ्ळो. कित्याक आमकां हांगा गर्दी खूब दिसून येता, अशें दिसलेलें की हांगा पार्किंगा सुद्दां जागो उरची ना म्हणून. ना सध्या तर एक बरी फॅसिलिटी केला. सगळ्या पुलिसांनी आमच्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी प्रत्येकाने आपल्या दुकानात सुद्धा जागा दिला की पार्किंग करपा खातीर. त्या वटेन आमी पळयतले कोर्ट आसा, कोर्टान सुद्धा थोडी सुविधा आसा, तेंच्यांनी सांगलें थोडे आपल्या भितून दवरात म्हणून. खंय तरी चुकोन मातशें गर्द्याक लागून मातशी मिस्टेक जातात, पूण पार्किंगाक सारकें सगळ्या प्रत्येक सारकें मेळटा. कित्याक आमकां सद्या दिसून येता की हांगा गर्दी सद्या खूब जाल्या. हय, आनी हय. 50,000च्या आनी लोक सद्या चड आसात. चड जमा चड जमा जाल्यात. जाल्या. आनी तुमकां कितें दिसता हे आमकां सीएम मेळ्ळेले, सीएमान सांगलें की 1 लाखा कडेन लोक जावंक शकता म्हणून. तुमकां कितें दिसता 1 लाख जाताले काय हेज्यानी चड ना जाताले? हेज्याकय चड जावपाक शकता. कित्याक युवा तरणाटे जे आसात पळय सगळ्यात चडशे येले कडेन आसात आनी सगळ्याक आमकां हांगा लोकूय बीन आमकां डिफरंट एज ग्रुपाचे दिसता, नेणटे धरून नेणटे जाणटे सगळे येले कडेन आसात. एका प्रत्येक घरांतल्यान मेंबर आसा पळय ते सगळे उठोन येले कडेन आसात. आनी तुमी मेन म्हणल्यार तुमकां विचारपा तुमी जेवले काय अजून उपास? ना 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 आमी जेवल ना. कित्याक आमी कितें म्हणटा लोक पयसल्यान जो येयला तांकां आमी दिता. कित्याक हांव एक बीजेपीचो कार्यकर्ते आसात केपें तांदूळकार. दिसलें की लोकांक जेवनी कित्याक लायनी ज्यो पळयल्यात लोक सामके तापले कडेन आसात. थंग जाल्यार फूल जाले कडेन आसा. एक कावंटर सेकंड कावंटर आमचो हांगा आसा. त्या खातीर नॉर्थ गोवा आमी दवरले. सगळ्या सद्या मिक्स लोक खंय तरी वयता जेवतात. ओके, सो जेवणाचे कावंटर 2 कडेन दवरलेले आसा? हय, 2 कडेन दवरले कडेन आसा. खंय खंय ते? एक हेवटेन आसा, एक तेवट्या सायडीच्यान. ओके, नॉर्थ साऊथ सावथाक आनी नॉर्थ गोवा दवरले कडेन आसा. ओके, थँक्यू. ओके, थँक्यू वेरी मच. तसेच रोजगार क्षेत्रात जवळजवळ 2,000 रोजगार पत्रां आज बहाल जातली. तर या सध्या आमी परत केटीसी बस स्टँडा कडेन येयल्यात आनी आमकां स्टेजी कडेनूच न्हू थंय भितरूच न्हू तर हांगा भायरूय बीन सगळे लोक गर्दी करून आसा ते दिसता. जशें आमकां सांगलेलें सीएमान की 50,000 न्हू डबल लोक जाताले 1 लाख, पूण हे आमकां 1 लाख दिसून येनात. हे तेज्यानी चड जाले अशें दिसतात. आनी आमचे कॅमेरामॅन तुमकां फाटल्यानूय दाखयतलो तरी अजून लोक येवपाचे अजुनूय बंद जाले नात. नॅशनल हायवे हे जे लोक येतात लोकां खातीर जर आमचे कोणी हे लायव्ह व्ह्युअर्स आसात जे कोणी हांगा येयल्यात जाल्यार तांकां आनीक सांगपाक सोदता की हांगा सरकारान जेवणाची वेवस्था केल्ली आसा. दोन कडेन जेवणाची वेवस्था केल्ली आसा. एक म्हणटा ती केटीसी बस स्टँडाच्या मुखार आनी दुसरी म्हणटा ती कोसिया जी बिल्डींग आसा तेजे मुखार केल्या, आयनॉक्साच्या मुखार केल्ली आसा. तर सगळ्यांनी जेवणाचोय बी हांगा आस्वाद घेवचो. अजुनूय आमकां दिसून येता हांगा लोक अजून बंद जाले ना. अजुनूय लोक मोठ्या उत्साहान येयत आसात. हे आमकां अशें दिसता की हो 1 लाख न्हू 1.5 लाख न्हू तर 2 लाखाच्या आनी चड लोक हो जातलो असो आमकां सद्या दिसता. तरी आमी तुमकां एक्झॅक्ट फिगर आमी तुमकां सांगूंक शकना. आनी थोड्या वेळान हांगा PM मोदी हांगा पावतले आनी हे जी विकसीत भारत विकसीत गोवा
2047 जी रॅली आसा तेजी सुरवात जातली. खूबसूरत मार्ग गोवा पुल, यही राजमार्ग नॉर्थ गोवा में बत्रा देवी, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मापसा तथा पणजी को कनेक्ट करते हैं. ओदोळ तरी आमकां कमी कमी लोक दिसताले तर आतां हेज्यांनी चड लोक आमकां दिसून येतात. म्हाका दिसता PM मोदी आनी थोड्या वेळान हांगा पावपाक आसात आनी लोक सामके भरोन आमकां हांगा सद्याक दिसूंक लागल्यात. सध्या लोक सामके उमेदीन हांगा येतात. आमी मातशी KTC बस स्टँडा कडल्यान परत आनी मातशी पयस वयतात आनी तुमकां दाखयता लोक कशे येतात ते सध्या. लोकांची गर्दी अजून सोंपपाची नाव घेना आनी अजुनूय लोक मोठ्या प्रमाणात लोक येयत आसात. आमकां आतां तरी आमकां दिसता की आमी 2 लाख न्हू 2 लाख प्लस म्हणलेले आमकां तेज्यांनी आनी फिगर वाडोवपाक पडटलेशें दिसता हे जे लोक येतात ते पळयल्यार. आनी अजुनूय लोक येयत आसात. आय थिंक अराउंड 1 वर जालें आनी आमी हांगा सध्या लायव्ह करतात आनी तरी पळयतात की आमी जेन्ना आमी स्टार्ट केल्ले तेन्नाय लोक मोठ्या प्रमाणान येतालो. आतां तेज्यांनी मोठ्या प्रमाणान हांगा लोक येवपाक लागल्यात कारण आनी थोड्या वेळार हांगा आमचे PM मोदी हांगा पावतले आनी तेंची जी विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 जी रॅली आसा ती स्टार्ट जातली. पूण आनीक सांगपाची गजाल म्हणल्यार अशी दिसता की 2000 ही जी रॅली ही लोकांनी पयलींच तेंची उमेदीन ही पयलींच स्टार्ट जाल्ली आसा. आमी तरी पळयता आनी कोणी आमकां इंटरॅक्ट बीन करपाक मेळटा जाल्यार. तुमचें नांव कितें मातशें रावत. म्हाका दिसता तांकां उलोवपा नाका. तुमचें नांव कितें. सुरेश शेट. लोकांक फातोडासून लोकांक पण भितर वचपाक एंट्री कांयच ना. आतां थोडे गेट बंद केल्या. पब्लीक इतले जाल्या क्राउड फूल जाल्या. खंयचे भरून हाडल्या ते एसटी बस ते भरून हाडल्या पण लोक खूप गर्दी पण लोकांक रावपाक तरी खंय तरी बसपाक तरी एक व्यवस्था आसपाक जाय. कित्याक हांगा आमी पळयल्लें की जशें आमकां सरकारान सांगलेलें फक्त 50,000 लोकांची बसपाची कॅपेसिटी आसलेली म्हणून. कित्याक आमकां सध्या दिसून येता की हे 50,000 न्हू
हे 1 लाखा वयर आसा, हे 1 50,000 लाखाचे वयर आसा. 1 लाख न्ही ते चड आहा लोक. आणि हांगा सारकी वेवस्थाय बी ना, लोक जेवणाक पयले गर्दी आसता थंय, जेवणाक लायनी ना, सारकी सिस्टम ना, काय ना, लोक जंय जेवणाक रावले. तुम्ही जशें म्हणटात आमकां सांगलेले की लोक 50,000 आसतले म्हणून, ओके. 50,000ची कॅपॅसिटी. लोक वाडल्यात, सो मातशी बाकीची जे जेवणाची जावं अरेंजमेंट ती आमची म्हाका दिसता की ही कमी जाल्या. ना जेवणाची पण लोकांक आसा, जेवण आसा पण गर्दी खूप हा, पण व्यवस्थित ना थंय, सारकी सिस्टम ना. हितून तुमी कोणा ब्लेम करपाक आता ब्लेम कितें लोकांकूच ब्लेम करचे पडटा, कितें लोक सारखे शिस्ती बागना काय ना, सारखे सायडीन गर्दी करता, एक गर्दी असले सारखे गर्दी करता, पण काय येतले ये ना. पण लोक अपील आहा सध्या लोकांक, सध्या लोक आयले पळय तांकां मातशें खंय तरी भितर एंट्री घेवपाची आनी बसपाक हे दिवपाचो. ते बसपा ना जाल्यार ते रावपा मातशें उबे रावन तरी आयकतले भाशण. थँक्यू. हांव फातोर्डासून आयला. फातोर्डा तूं हांगाचो? हय हांगाचोच. थँक्यू. आमकां दिसता ही अजून जी गर्दी आसा ती अजून सोंपना आनी आमकांय मातशी भूक लागल्या, तर आमी तुमकां आनी थोड्या वेळान आमी तुमकां परत लायव्ह मेळटले. तर खंय वचनाकात आनी पळयत रावात गोवा न्यूज हब. म्हाज्या वांगडा आसा कॅमेरामॅन समरेश रेडकर, म्हाजें नांव दिपेश नायक. आमी सध्या फातोर्डासान लायव्ह करतात आनी तेजे खातीर पळयत रावात गोवा न्यूज हब. खंय मात वचनाकात. आनी सगळ्या पयलीं आनी एक तुमकां मेन गजाल सांगपाक सोदता. आमचो न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट गोवा न्यूज हब, न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करपाक मात विसरनाकात. पळयत रावात गोवा न्यूज हब.